नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. ब्रेस्तारा सांजे 7 ते सोमारा सकाळी 6 मेरेन लॉकडाऊन. गरजेचे सामान सुविधा चालू. भौशीक येरादारी, कसिनो, बार, रेस्टॉरंट बंद. शिमोमात सताड उक्त्यो. कोविड वाशिना आणि कोविड टेस्टिंग सेंटराचे आयसोलेशन. कोविड वाशिनाची केंद्र पीएचसी सीएचसींतल्यान शिफ्ट जातली. लागसारच्या शाळांनी संसर्ग पातळत म्हूण सरकाराचो उपाय. गोंयांत नवे दुयेंतीचो रेकॉर्ड. 3,000 वयर दुयेंती. 24 गेले. एक्टिव्ह केशी 19,000चेर. टेस्टिंगाक नेट 8,000 वयर टेस्ट रिपोर्ट आउट. कोविशिल्डाचेर सिरमाची राज्यांक सूट. कळंगूट, नागवा, हडफडे, कांदोळे 10 दीस कंटेनमेंट झोन. सकाळी 6 ते दनपारां 1 दुकानां उक्तीं. 4 पंचायतींनी 1,500 कोविड दुयेंती. आतां शिस्त. गोंयांत आयतारा 2 मे मेरेन जगला मारून पावस. वेधशाळेचो अदमास. राती गोंयभर पावस. बेतोड्या तळेवाड्यार घराचेर पडलें झाड. अवेळी पावस मात कुबाळांत थाकाय. ब्रेस्तारा सांजे ते सोमारा सकाळी मेरेन लॉकडाऊन. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. गरजेच्यो सुविधा, उद्देग वेवसाय चालू. भौशीक येरादारी, कसिनो, बार, रेस्टॉरंटां बंद. शिमो मात सताड उक्त्यो. वाशिना टायमार पावल्यार 1 माया सावन 18 वर्सां वेल्यांक वाशिना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कोविड दुयेंस खंय आतां DDSY सकयल कव्हर जातलें. संसर्ग नाका म्हूण कोविड वाशिनाची केंद्रां पीएचसींतल्यान लागच्या शाळांनी शिफ्ट करतले. म्हणजे एकंदर एक कंटिन्युअसली लोकभावनेचो आधार करून आमी एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांजचे पासून सोमार दीस सकाळी लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतला. पॅनीक जावन वचपाची गरज ना. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम्स जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली. खंयचीच किचन्स बंद उरची ना. सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटीज चालू उरतल्यो. म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस तेंच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी एवेलेबल करचो. मार्केट्स जी आसा ही जी भरताली तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो. एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले. सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिवं येता थंयसर चालू उरचें ना. आमी किचन बंद उरचें ना आनी बाकीचे जाका होम डिलिव्हरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी डिलिव्हरी दिवं येता. थोडे कडेन कंटेनमेंट झोन मेजर ज्या ज्या जाग्यार केसीस वाडल्या थंयसर आयदर पर्वरी आसतले, मडगांव आसतले, कांदोळी आसतले अशा जाग्याचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांजचे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न MLAs हांकां विश्वासात घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन हे काही दिसां खातीर चड दिसां खातीर आसूं शकतले. बट ते डिक्लेअर केले वयतले ते ठरावीक आसतले. बट कंटेनमेंट झोन जरी केलो जाल्यार थंयसरले ग्रॉसरी शॉप्स ही चालू आसतली. हांव परत सांगता वेडिंग्स जेनी कोणाची आसा ती आमी जशी 50 लोकांनी म्हटल्या तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या ती 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचें न्ही. जात्रा आसतली, उत्सव आसतल्यो, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना. 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी करचे. तेंच्यांनी आपलो ज्या जाग्यार त्या 4 दिसांक तांकां भोंवपाक मेळचें ना. आपलो ज्या जाग्यार बुकींग आसा थंयसर येवन तेंच्यांनी रावूं येता. तांच्यांनी जी SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फॉर द होम आयसोलेशन्स तांच्यांनी ट्रिटमेंट ही सिम्पटम्स दिसता आसतनाच सुरवात करची. आपल्या टेस्टीच्या रिपोर्टाक रावचें न्ही. आमी जी ट्रिटमेंट दिल्या इवन दो प्रायवेट फार्मासींतल्यानय घेवचें. आयच्यान फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेम ट्रिटमेंट म्हणजे डॉक्सिसायक्लीन, पॅरासिटामॉल आणि आयव्हिमिसॅट्रीन ही फ्री ऑफ कॉस्ट PHCचेर अवेलेबल आसता. तुजी टेस्टींग तुवें रिपोर्ट येयला काय ना हाजी वाट पळोवपाची ना.
ही पयल्या दिसाच्यान वखदां घेवपाक सुरवात करपाची. म्हाका दिसता हो 5 दिसाचो जर डोस घेत जाल्यार कमीत कमी हॉस्पिटलायजेशन एवॉयड करपाक शकतले. सरकारी हॉस्पिटला वयलो ताण हो डे बाय डे आनिकूय वाडत आसा. आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांक म्हणजे चडांत चड बॅड फॅसिलिटीज वाडया म्हणून सांगत आसा कंटिन्युअसली. DDSSY कार्डाचेर ट्रिटमेंट जी आसा ही आमी कोविडाची ट्रिटमेंट ही आयच्यान जे एडमीट आसा किंवा हाज्या फुडली तेंची बिल्स जी आसा ही फक्त ज्या पद्दतीन आमी DDSSYचे नॉर्म्स आसा ताजेर दिवपाक सुरवात करतले. वॅक्सिनेशन सेंटर प्रत्येक PHC वयल्यान ही सेपरेट काडपाक सुरवात केली जेणे करून रश नॉर्मल मनीस हे वॅक्सिनेशना खातीर जर PHCचेर आयले जाल्यार ते एकदां टेस्टींग हेंच्या बरोबर मिक्सअप जावन म्हणजे ते पॉझिटीव जावपाचे चान्सीस उरताले. आयज रिकन्फर्म केले बऱ्याचशा PHCनी आपले वॅक्सिनेशन सेंटर आमचे बंद आशिल्ली स्कुलां इवन दो प्रायमरी स्कूल हाय सेकंडरी जी कितें प्रिमायसीस लागीं आसा प्रत्येक PHCचे एक सेंटर वॅक्सिनेशन सेंटर हे आयडेंटिफायड म्हणून हे लोकेट केले वयतले आनी आयच्यान किंवा आयज आनी फाल्यां 2 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी हे करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. सकाळी सीएमान पंचायत आणि ZP वांगड्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेतली. कोविड मॅनेजमेंटाचेर चर्चा केली. प्रत्येकाक एडवायस करता की घरांतले भायर सरूं नाकात. तुमी तुमच्या पंचायत एरियेनी जी रेस्ट्रिक्शनां जी घालपाक मेळटा जी करपाक मेळटा ती घालात. लागीं म्हणटा आसतना सावथांतले लोक हे आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल हांगासर एडमिशन करात. सगळ्या जाणांक GMCन बेड मेळची ना. GMCतली बेड कॅपेसिटी वाडल्या. ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे भायर आसलेली प्रायवेट आसलेली हॉस्पिटलां प्रायवेट आसलेली हॉस्पिटल्स जी आसा ही प्रायवेट हॉस्पिटलांचो यूज करपाक लागात. आमी ताजेरूय विचार करता. सुदीनय लॉकडावन मागतालो. कोविड न पसरपा खातीर खंय तरी ही चेन आमकां ब्रेक करपाची आवश्यकता आशिल्ल्या कारणान हांवें स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन सरकारा कडेन हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब कानावडे हांचे कडेन लॉकडावन हो एकूच पर्याय आतां आमचे कडेन उरला अशें हांवें म्हटलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आणि ओमकार फळारी. गोंयांत दिसाक नवे दुयेंतीचो रेकॉर्ड 3101 नवे दुयेंती. 24 जाण गेले. एक्टीव केशी 19,000 तेकल्यो. बरी गजाल म्हणल्यार 8,000 वयर टेस्ट रिपोर्ट भायर सरले. मजगतीं सिरमान राज्यांक वाशिनाचेर 25% सूट दिवपाचें थारायिल्ल्यान गोंया सयत बाकीच्या राज्यांक थाकाय. आतां 300 रुपयांनी डोस. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 3.25 लाख डोस दिल्यात. कळंगूट, नागवा, हडफडे आनी कांदोळे 10 दिसां खातीर कंटेनमेंट झोन. सकाळीं 6 ते दनपार 1 मेरेन दुकानां उक्तीं. लोकांनी बाजार करपाचो आसा तो तितल्यांत करपाचो. ह्या वाठारांत 1,500 कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान आमदार मंत्री मायकलान त्या वाठारांतल्या 3 पंचायतीची बसका घेवन कंटेनमेंटाचो प्लान केलो. हे 10 दिसांक हिंगा कितें जाता तें पळोवया. वॉट आर द रिजल्ट्स which we are going to get. And I feel that this should be followed elsewhere in Goa as well. Lives are very important. See that this area becomes COVID free. As more than 1,500 cases are. Lok morat asa. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर शापोरा, नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट. आमी जे भाशेन आयज हिंगा करतात थिंगा करपाची गरज आहा. स्ट्रिक्ट SOPs फॉर फंक्शन्स एंड वेडिंग्स. रिसेप्शना तर कॅन्सलच करपाची गरज आहा. यू कॅन नॉट अलाव रिसेप्शन. तुम्ही सकाळी वचून तुमचो बाजार घ्या. कोणाक नुस्तें जाय तुमी नुस्तें हाडा, पूण वचून कोणाक हात दिनाका बाजारान. मास्क घालून आसा. नुस्तें घेया, सोमतें घरा या. गर्दी करून उपकारना. सद्याक वी आर इन डिफिकल्ट टायम्स. मोर देन 1,400 एक्टीव केसीस आसा आनी म्हाका दिसता आनीक 1,500 अननोटीस आसतल्यो. कंटेनमेंट झोन कितें करपाक आमी करया म्हणून आनी आमी कानांगूच बंद करून तें पॉसिबल नासलें आमकां. म्हणटच आमी सपोर्ट घेवचो पडटलो कांदोली पंचायत आनी आरपोरा पंचायत. एमएलएन सांगले आनी तांकां कॉन्टेक्ट केले आनी ते आमच्या उतराक समजा आमचो ब्लेज आनी आमचो सरपंच आरपोरचो आमी सगळे येयले मेंबरांनी
काल सांजे आमी सीएमाशी गेले. We are making this as a containment zone. This request has come from the people. The people of our village have requested us, and hence we have to take this drastic step. साखळी विठ्ठलापूर कारापूर पुलाचे बुधवाराक कोविडांत थाटांत उक्तावण. मुख्यमंत्री आनी आमदार जाटयो उक्तावणात. सरकाराचें उदरगतीक प्राधान्य म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. मात एके वटेन मुख्यमंत्री लॉकडावन जाहीर करता आनी ताचेच कार्यावळीक पांय दवरूंक मेळना इतली गर्दी. पोलिसांक खंय फ्री हँड. आतां कोणाक तालाव आनी कोणाचेर एक्शन. इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आमी सदोदीत कंप्लीट करीत आसा. आमी प्लॅन करता इवन दो तो पूल जो आसा तो 1961 जो उडयल्लो तो परत दवरला. त्याय पुलाची नवीन पुलाची आमकां गरज आसा. घराच्या बरोबर कारापूर सर्वण जो जोडपाचो पूल आसा ताजोय आमी विचार दिन आसा. निश्चितच त्याय पुलाचो विचार हो चालू आहा. मदीं हेका जोडपी आनी एक म्हणजे परत ह्या लोकांक सगळ्यांक बाजारांतल्यान डायरेक्टली मावळोंक चड होय जोडपी आनी एक म्हणजे साकोकम पूल होय आमी बांदपाक घेतला. अशा पद्दतीत साखळीतले विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा आमी चालू दवरला. एक डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनान हो बरो एक मेजर प्रोजेक्ट जावन आसा. हा जो ब्रिज ह्या दुसऱ्या ब्रिजाचेर जे मेजर ट्रान्सपोर्टाचे जे हे आसतले ते जो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जातालो तो आता ह्या फुडें सॉल्व जातलो. लॉकडाऊनाच्या नेमाक सरकाराचोच हरताळ. मुख्यमंत्री आमदार अधिकाऱ्यांच्या साक्षीन साखळे विठ्ठलापूर कारापूर पुलाचे सकाळी जय्यत उक्तावण. कोविड एसओपींचे वाळवंटीत जाहीर विसर्जन. सगळ्याक कोरोना पातळटा असताना खुद्द मुख्यमंत्र्याचे हे कार्यावळीक गर्दी आणि बेजबाबदारपणाचेर सगळ्याक चर्चा. सोशल डिस्टन्सिंगाचे एसओपी पोटली करून मुख्यमंत्री आणि आमदार अधिकाऱ्यांच्या हजेरेत रीतसर वाळवंटीत बुडयले. थोड्यांच्या नाकावेले देवन गळ्यामेरेन पावले. पुलिसांक खंय मुख्यमंत्र्याचो फ्री हँड. आता हांकां कोण तालाव मारतलो आणि कोण एक्शन घेतलो. हांवें 10 फावटी तरी परत सांगतालो तांकां फक्त आमकां ब्रिज एक इनॉग्रेट करपाक जाय आसलो. हांवें सगळ्यांचेर कारवाई कर म्हणून तांकांय सांगला फायन कर म्हणून तांकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. कोविडाच्यो केशी वाडटा मात सरकारी यंत्रणा कमी पडटा म्हणून विरोधकां बरोबर सत्ताधाऱ्यांचोय सूर येवंक लागलो. कोविड सेंटरांनी गर्दी पडपाक लागिल्ल्यान चिखले कांसावले हॉस्पिटलांनी कोविड सेंटरां करचीं म्हूण काल्लूस मागता. पेडण्या सावळ वाड्यावेलो इंडोर स्टेडियम आनी तुयें हॉस्पिटलाचें कोविड सेंटर करचें म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. कोविडाच्यो केशी वाडटात. हॉस्पिटलांचो लोड सेंटरांनी पातळूंक लागला. दिशी एक सेंटर आणि खाटी फूल जाता तशी नवी सेंटरां उक्ती करपाची मागणी सुरू जाल्या. See, I've got few ideas of my own. I'm just a layman, not doctor. But here, what happens? There are cases of people going to the district hospital, Margaon and GMC, and they have to stand in the queue. At least some wheelchair should be given to them. Some chair should be given for the patient. Patients are going standing in the queue by taking a token number. So this should be avoided. Others take a appointment online for even the COVID patients. And beds have to be provided. If not, otherwise, why people go to private hospital? The government hospitals, I have to give additional beds. Give a hospital in Consolum. Their hospital can be started Consolum Hospital. Other new hospitals are there. Chikalim Hospital can be even taken up. There are no doctors there. Chikalim Hospital for COVID patients. There are a lot of things in Chikalim Hospital. So my request is to just start other hospitals like in Consolum Hospital, Chikalim Hospital with patients. The people are dying, and then the death rate is very, very high. It is very alarming. People are scared actually in Goa. पेडणेकारांक खंय स्वतंत्र वेगळेच सेंटर जाय. ते तुयेचे हॉस्पिटल मागतात. कितल्या लोकांक थंय व्हरून तारीपल थंय व्हरून घालतले.
आनी ते वटेन गेले की पेडणेकरांची मागीर थंय विचारपूस जायना. हांगासर आमकां सावड्याचें इंडोर स्टेडियम आसा, हें कोवीड सेंटर करपाचें ठरलेलें. त्याच्या नंतर ते खंय फुडें गेलेच ना. हांगासर आमच्या भागांत तुवें हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा, शेजाऱ्याक आसा म्हाज्या, केदी व्हडली बिल्डींग अशीच पडलेली आहा. निदान तेची तरी घाईन बाबा एक सादारण बाबा गरज पडली इमर्जन्सी जाल्यार तेची तरी भितर थोड्योश्यो साधन सुविधा करून दवरपाक जाय, ज्यो आमी बेडी बिडी घालूंक शकता अशें. एखाद्या ह्या हॉस्पिटलाचें जर काम थोडें फार जर फुडें येयल्लें, सावड्याचो जो तो इंडोर स्टेडियम आसा तें जर कोवीड सेंटराच्या दृश्टीन जर आमी सादारण जर विचार, आनी आज ती परिस्थिती ना, कोण विरोध करिना. आज प्रत्येकाच्या घरान आयसोलेशनान कोवीड पेशंट हे असतात. सो एक मानसिकता आसा आमची, आनी त्या कारण हांव म्हणटा की हॉस्पिटलाचो शेजारी हांव ह्या तुवें हॉस्पिटलाचो, अशा भागाचेर हे खरें म्हटल्यार सगळ्यो गोश्टी इतल्यान तयार जावपाक जाय आसल्यो. पण आमचें लक्ष आहा ही फक्त येणारे निवडणूक आमकां कशी जिखपाक जाय, थंय आमकां मतां कशी मेळटली. सो वोट बँकीक लागून जी कामां करपाक जाय पळय तेचेर चड लक्ष आसता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आणि मकबूल माळगीमनी. सरकार कोविडाच्या नांवान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची भर घालूंक सोदता काय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलिपाचो प्रस्न. चिखले कॉटेज हॉस्पिटल कोविडाक वापरूं येता, कित्याक वापरिनात? कितें चल्लां काय म्हणून जुजेक दुबाव. जमावबंदी कलमाचो सरकार खंय आपल्याक जाय तसो वापर करता. आयज पासून जे चिखले हॉस्पिटल आहा तें सेकंड फेज ते हॉस्पिटल आहा, कॉटेज हॉस्पिटल आयज पासून तें दवरलां. यूज कित्याक करूना? प्रायवेटायज करता. तांकां जाय जाल्यार तेणी व्हडली रॅली काडूं जाता, तांकां जाय जाल्यार तांकां मिटींग करपा जाता, तेन्ना तांकां हें कांयच लागना. म्हणजे कितें सांगू करता तुमी? म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना बोल्सांतलें काडलें, सेक्शन 144 लायलें, आनी तुमकां जाय तेन्ना सेक्शन 144 काडलें. हें चल्लां कितें रे गोंयचें? हे सेक्शनाक म्हणटा ते एक व्हॅल्यू दवरा मरे तुमी, चोया मरे सामकें. 144 लायतात म्हणजे हें दाखोवन दिता हें सेक्शन जाय तेन्ना तुमी लावपाचें आनी तुमकां नाका तेन्ना तुमी विड्रॉ करपाचें. गोंयांत आयतार 2 मे मेरेन जगलां मारून पावस पडटलो म्हणून वेधशाळेचो अदमास. नुस्तेमारांक मात तशी शिटकावणी ना. रातीं गोंयभर जगलां मारून मोठो पावस पडलो. बेतोडे तळेवाड्यार पावस वाऱ्याच्या नेटार घरार झाड पडले. अवेळी पावस मारलो खरो, मात उबाळांत थाकाय. राती 4 सुमार झाडां पडून आमची घराची लुकसाणी जाली चिकीची झाड. आनी 4 दीस जाले पयलीं आमी काम केल्लें. 1 लाख वयर आमकां 1,30,000 खर्च येयलो. कितलो खर्च येयलो? 1,30,000. आणि कितें जालें म्हणल्यार राती कितल्यांक पडलें हें? राती 4 पडलें. तुमी आशिल्ले घरा कडेन? आमी 4 जाण आसले घरा. आनी तुमकां कितें मार लागना? तशें कांय ना. आतां कितें डॅमेज जालें तुगेलें हें पडोन? कारीत गेले, खामेरून गेले, मागीर पाटी गेले आनी 30 पत्रे घेतले ट्रकाक. सादारण कितलें लुकसाण तुका जालां आसलें हितून? 1 लाख वयर येतलें. फायर ब्रिगेडीक तुमी 4 हें केलें काय सकाळीं येयली फायर? सकाळीं येयली. राती कित्याक पावस भरपूर पडलो, वारें वादळ बीन? वारो चड ना, पावसूच चड पडलो. पावसूच चड पडलो. म्हापशेंची पालिका पातीशेर. सफाई कामगारांचो अरियर्स हातार पडना म्हणून नेट. पालिकेंतलो कोणूच खंय काना मनार घेना. मुख्यमंत्र्यान तरी लक्ष घालचें म्हूण युनियन मागता. बुधवारा सगळे कामगार पालिकेंत जमले. ब्रेस्तारा दनपार मेरेन इश्यू तडीक लायात, ना जाल्यार खंय फुडली एक्शन. नितळसाणीक सान्नी पाटलें दिवंक सुद्दां खंय पालिकेक तांकना. आमी वयर सरला जे आमी 2 म्हयने जाले आमी शिवो कडेन आनी हेचे कडेन EO कडेन आमी एक आग्रह केल्ले की आमची एरियेत घालची म्हणून. ते आयज पर्यंत आमकां घालूंक ना. ताका लागून हांव आयज वर्कर सगळे घेवन EO कडेन येयला. तशेंच आमचे वर्करांक सेफ्टी मेळना. जे कोवीड आतां चालू आहा जर म्हापसा म्युन्सिपालिटी ही अशी वर्करांची बरीचशी झाडू बुट्टी सुद्दां मेळना आमकां. आनी कितें सेफ्टी जर जशें आमची पॉलिसी करूंक जाय आसली विमा, हो विमा सुद्दां वर्करांचो केल्लो ना. एक टायमाचेर तांकां पगार सुद्दां एक 10-15 तारखे पर्यंत वयता. अशी ही म्हापशाची परिस्थिती चालू आहा वर्करां भितर. वयता जाल्यार शिवोय ना कोण आमी आनी EO ना.
आमी कोणा कडेन उलयतले आनी कोणा कडेन आमी आमचो न्याय हो आमकां न्याय दिवचो हो कोणा कडेन मागचो आमी न्याय हो तुमी मातसो येवन आमच्या सीएमान हितून लक्ष घालून लक्ष घालून हे मातशें आमच्या एरियेत उरलेली आहा ती दिवची आनी आतां आमी कामाक जॉयन जाता परत 2 सुमार तुमी मातशें सीएमानी चडान चड येवन आमकां फाल्यांच्या फाल्यां आमकां एरियेत घालून कशी करून ही एरियेत फाल्यांच्या 12 पर्यंत आमकां घालून दिवची नाजाल्यार आमी 12च्या उपरांत परत येतले आमी 2 सुमार अशें आमी आश्वासन करता. किती वर्ष जाली तुमचे? 3 वर्ष जाले न्हू. येल्ल्या फाटी सांगता करता आज करता फाल्यां करता म्हणून सांगतात येवंक तयार नात आनी दर म्हयन्याक आमचे सारण पाटले दिवपाचे आहा 3-3 म्हयन्यान अशेंच आमकां सारणी पाटली दितात आमी इतके घेवन 250 सारणी घेवन कितके आमी घेतले सांग पळयात. सर म्हणजे खबर ना ते आपण विचारले की ते म्हणते खबर आहे आमच्या पैसे ना म्हणतात पैसे वयतात ते पैसे ना म्हणतात ते आमचे कामगारांक समज पैसे ना म्हणतात ते. गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्टान CSR सकयल सावड्ड्या वाठारांतल्या 20 शाळांनी गरजेचें सामान वांटलें. कंप्युटर, प्रिंटर्स, वॉटर फिल्टर, बोर्ड, खुर्च्यो अशें शिक्षणाचें सामान आनी स्टेशनरी दिल्या. भुरगीं हो फुडार, तांच्या फुडाराक हातभार लावपाचो तमनाराचो यत्न. भुरग्यां खातीर पार्क आनी देवळाचें ब्युटिफिकेशनूय तमनार हातांत घेवपाचें आसात. PSP स्कूल धारबांदोडा तालुक्याची एक प्रायमरी टिचर आसा. आमच्या स्कुलाक तामनार प्रकल्पाद्वारे वेगवेगळे जे गरजेचे साहित्य जाय आसले ते त्यांनी दिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या शाळेच्या वतीन त्यांचे आभार मानते. किती किती साहित्य दिलं तुमकां? कॉम्प्युटर, प्रिंटर, कबर्ड्स, बेंचीस हे जे गरजेचे साहित्य आसले ते दिल्ल्या बद्दल हांव त्यांचे आभार. आमकां तेंच्यांनी ग्रीन बोर्ड दिलेले आसा, परत बेंचीस दिलेले आसा, टेबल्स, चेअर्स, ट्यूबलाइट्स आणि हे सगळ्यो गोष्टी आमकां तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिल्या बद्दल आमी तेंचे खूब आभारी आसा आनी थँक्यू. सगळे जाण पळयता आसतना आमी पळयता की एक बाजू पळयतात पूण ते तमनारांतल्यान आमकां आज म्हणजे जेन्ना ते नवीन प्रोजेक्ट करपाक गेले तेन्ना त्या गांवचो विकास करपा खातीर कितें करपाक शकता हे तांणी आज हे बारीकशें साहित्य सगळें दिवन दाखोवन दिल्लें आसा. डिपार्टमेंट परमिशन जातले आमचो दिनाथ बाब जो आसा तो सारको ह्या वाठाराक तामनार प्रकल्प फुडें व्हरपाक इंटू डावट ना पूण CSR एक्टिविटी करपाक तो सारको इंट्रस्टेड आसा आनी कितें जाय कोणाक खंयची कंपनी काम करता ताका इंट्रस्ट जाय. All our intention was that in a way we could support the schools, all the schools where so many students study and they can get the basic facilities. The good infrastructure you provide to students will definitely help them to study better and become a responsible citizens for tomorrow. So in that perspective, we took help of the ministers also just to identify the right kind of schools and what kind of infrastructure is required for them. And we collected a list of that. And in that, we also found out that one of the schools required some kind of fall ceiling and those kind of arrangements. Some hall was getting constructed. So we supported that, as well as then we procured all these different items so that this can be provided to the schools, which if you have seen includes very important items like a computer or printers, which are very essential for schools. As well as the most important, some schools also had a requirement of water filters. So that are provided so students as well as teachers can have access to a clean water. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.